तुमकां खबर आसतलें 22 तारीखेक अयोध्या हांगा राम प्रतिष्ठापन सोहळा जावपाचो आसा। त्या निमित्त देशभर आनी जगभर मोठी दिवाळी कशी साजरी जावपाची आसा। त्या निमित्तान फूल देशभर प्रत्येक गांवांत रामाचें अभियान चालू केल्लें 1 जानेवारीच्यान। 1 जानेवारी ते 15 जानेवारी प्रत्येक गांवांत प्रत्येक घरान आमी राम प्रतिष्ठापनाच्यो निमंत्रण पत्रिका अक्षता हे वाटपाचो कार्यक्रम केल्लो। त्या निमित्त आमी प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वार्डान आमी प्रमुख सहप्रमुख नेमिल्ले, ते सगळे आमच्या बरोबर आसा। सहप्रमुख आनी प्रमुख ताणें जें अभियान सांखळी शहरान हे करपाक फुडें व्हरपाक आमकां मदत केली। हांव संक्षिप्तपणे म्हणजे बारीक संक्षिप्त डिटेल आमचे दोशी सर जे संघाचे हांगासले कार्यवाहक आसा ते तुमकां डिटेल सांगतले। सो हो आमचो कार्यक्रम आमी सगळ्या देवळांनी करपाचो आसा। फूल 22 तारखेक फूल सांखळी मतदारसंघान हो कार्यक्रम जावपाचो आसा। देवळांनी तरेतरेचे उत्सव जावपाचे आसा, वेगवेगळ्यो उपक्रम जावपाचे आसा। त्या डिटेल उपक्रमा बद्दल माहिती म्हणजे जोशी सर तुमकां दिता। 22 जानेवारी रोजी जेन्ना प्रतिष्ठापना जातली, अयोध्येतल्या नूतन राम मंदिरात रामललांची प्रत्यक्ष प्रतिष्ठापना जातली, त्या दिसा प्रत्येक देवळात एक भव्य दिव्य असो भरगच्च कार्यक्रम आयोजित केल्लो आसा। साधारणपणे सांखळी जे नगरपालिका क्षेत्र आसा थंय जी देवळां आसा त्या प्रत्येक देवळां थोडी नांवां अशी घेता की जी प्रमुख देवळां अशी आसात। जशे की उदाहरणार्थ हरवळ्या हांगा असलेले श्री देव रुद्रेश्वर मंदिर, गोकुळवाडीचे राधाकृष्ण मंदिर, त्या उपरांत बाजारपेठेत असलेले श्री मारुती मंदिर आणि विठ्ठलापूरचे विठ्ठल मंदिर, असे प्रमुख सगळ्या देवळांनी सकाळी विधिवत पूजा, अभिषेक, मागीर रामनाम जप, रामरक्षा पठण, असे आरती, तीर्थप्रसाद हे सगळे कार्यक्रम जातले। त्याशिवाय काही ठिकाणी विशेष असे कार्यक्रम आयोजित आसा। उदाहरणार्थ हांगा देव रुद्रेश्वर देवळान सकाळी 7 एक रथ श्री रामांची रथयात्रा काढली वतली, मिरवणूक काढली वतली। त्या मिरवणुकीन ते संपूर्ण हरवळ्याच्या देवळाकडून सुरुवात जावन सगळ्या सांखळीच्या प्रत्येक भागात फिरून शेवटाक देसाई नगरात हांगा ती संपन्न जातली। आणि म्हणून अशी एक मोठ्या तरेची रॅली, मोठ्या तरेची मिरवणूक जातली। तशेंच थंय मागीर पूजन जातले, आरती जातली, रामनाम जप जातलो, रामरक्षा पठण जातले आणि महाप्रसादूय थंय जातलो। अशा तरेन थंय कार्यक्रम आसा। दुसरो कार्यक्रम आमचो राधाकृष्णाच्या देवळान आसा, तोय तसोच सकाळी विधिवत षोडशोपचार पूजन जातले। पुजना उपरांत पठण जातले आणि या विशेष म्हणजे या पठणान आसपासच्या विद्यालयातले जवळजवळ 800 विद्यार्थी त्या पठणान भाग घेवपाचे आसा। आणि त्यानंतर त्या पठणा उपरांत रामरक्षा पठण नव्हे रामनाम जप सुरू जातलो। आणि रामनाम जपाच्या वेळाचेर आमी जे आमकां अयोध्येतले प्रतिष्ठापनाचे सोहळो थेट प्रक्षेपण जातले, ते प्रक्षेपणूय आमी हांगा मोठ्या पडद्याचेर दाखयतले, म्हणजे सगळ्यांक ताचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो। त्या बरोबरच ताच्या ते प्रक्षेपण जाल्या उपरांत आमी